उठात जागात मारता उलो अशें म्हणून एक गीत रचललें, जायत्या जाणांनी आयकलें आनी जायत्या जाणांनी परतून सांगलें गीत बरें आसा. आनी हें गीत आयकून खरेंच जागृताय अशी येवपाक लागली अशें म्हणलेलें जायत्या जाणांनी. आनी जागृताय कसली? जागृताय जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, आमच्या गोंयांत जें कितें घडटा वो आमचें गोंयचें निसंटन जायत वेता. आनी जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली, जांकां जशें आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणलां ही जबाबदारी दिल्ली ते चाकर आसले, ते जेन्ना न्हिदल्यात वो ते झेमेल्यात वो तांची जागृताय ना जाल्या आनीक निसंटन चालूच आसा. ह्या पासत हो उलो उठात जागात मारता उलो. भाव भयणीनो, आयज आमची जागृताय कसली? आमी जागृत आसा काय? दुबाविरीत आमच्या गोंयांत जरी तर नदर मारली जाल्यार जे भाशेन आमचें एक्टिविजम जाता, आमच्या गोंयांत जे एक्टिविस्ट आसात, वेगवेगळे जोमे आसात, तांणी जायती जागृताय दाखयल्या. भोव करून जेन्ना हे त्रिलिनीय प्रोजेक्ट आनी हेर दुसरे कायदे जे बदलत आसात, आतां बिल्स, आतां फाटींच जे भुमिपुत्रा बील आयलें ताचेर गोंयकारांनी कशे भाशेन निशेध मारलो. वस्तू फाटी घेवपाक पडल्यो सरकाराक, जें कितें सारकें ना तें कुशीन दवरपाक पडलें. कित्याक? लोक जागृत जाला, लोक जागृत आसा. आयज जी जागृताय जेजू उलयता हेच्या शुभ वर्तमानान जागे रावपाक आमकां आपयल्यात. केन्ना आमची जागृताय जरी तर आमी नदर मारीत जाल्यार जेन्ना कितें एक वायट घडटा, कोणें तरी बोवाळ केलो, भोव करून जे एक्टिविस्ट आसात तांणी बोवाळ केलो, मागीर आमी जागृत जाता. आमी जागृत जाता म्हणल्यार जायतें पाड घातलेलें आसा. जागृत जाल्या उपरांत पासून, वस्तू सांगल्या उपरांत पासून ल्हुवान कोणाक कळनासतना झाडां कातरपाचें, दोंगर कातरपाचें काम लडूसूक चालूच आसा. जाल्यार आमची जागृताय, गोंयकारांची जागृताय जी आयज दिसती पडटा, भोव करून असल्या वेळार जेन्ना एक एक्टिविस्ट बोवाळ मारता, जेन्ना कोणूय तर आपलो ताळो उबारता, तेन्ना जागृताय येता. जेजू जी जागृताय मागता, सगल्या वेळार जागृत रावात. कित्याक? चोर केन्ना येतलो तो तुमकां खबर ना. चोर केन्ना येतलो तो खबर आसली जाल्यार बरें सगळें राखून सांबाळून आमी दवरतले आसल्या. वो ज्या चोरांनी आमची वाट लायल्या, वो आमच्या गोंयची वाट लायतात जे चोर, ते चोर जरी तर वाट लायता म्हणून आमकां खबर आसलेली जाल्यार आमी पयलींच तयार रावतले आसल्या. घडये आमी तांकां विचून काडची नासल्या, घडये आमी तांच्या हातांत सत्या दिवची नासल्या. वो जरी तर तांच्या हातांत सत्या दिल्या जाल्यार आमी तांचेर सदांच नदर दवरतले आसल्या. पूण जरी तर आमी जाणाव चोर आयिल्लो आसा आनी तरी पूण जरी तर आमी न्हिदून रावता, ओगी रावता, जाल्यार हाचो अर्थ आमकां आमच्या घराचें पडलेलें ना, आमकां आमच्या दायजाचें पडलेलें ना. जी जबाबदारी आमचे लागीं दिल्या ते जबाबदारेचें आमकां पडलेलें ना. तशें जेजून म्हणलें, कोणाकूय सत्या दिल्ली आसा आपल्या घराब्याचेर आनी आपल्या दौलतीचेर, तो चाकर जरी तर ताचो धोनी परत येता तेन्ना वावर करता ते भाशेन मेळ्ळो, सगळें वेवस्थीत दवरता ते भाशेन मेळ्ळो जाल्यार तो कितलो सुभागी. ताका आनिकूय दौलतीचेर तो सत्या दितलो, ताका आनिकूय देण्यांनी भरतलो, तो सुभागी. पूण दुसरे भाशेचो चाकर आसा ताका बास्कळ चाकर म्हणला. बास्कळ चाकर म्हणटा तो कसलो? हेंय जेजून सांगलां. हो चाकर वो जाका सत्या दिल्या, पूण ही सत्या बरे भाशेन वापरचे बदलेक तो पळयता आपलो धोनी, जाणें आपणाक ही पदवी दिल्ली आसा, तो खंय आसा, तो केन्ना येतलो. आनी तातूंत एक वस्त ताणें म्हणलें, तो येवपाक काळाव करता, तो रोखडोच येवचो ना. तो येता म्हणल्यार बेबदिकाय, तो येता म्हणल्यार जे दुसरे चाकर आसा तांकां भिवोवप, मारप आनी हें सगळे तरेचें वायट करप. आनी असल्यांक कितें घडटलें तेंय जेजून सांगलें. धोनी येतलो आनी ताका खास्त लायतलो, खास्त चुकची ना. भाव भयणीनो, आयज आमचे मदें घडटा काय? पुलिसांनी जरी तर आडायले जाल्यार आमी जायते जाण म्हणटा, तूं जाणा हांव कोण तो, तूं जाणा हांव कोणाचो पूत तो, तूं जाणा म्हाका कोणाचें इन्फ्लुएन्स आहा तें.
पुलिसांची खबर सोड, बेस्तेच जायते पावटी आडगां करतात आनी आडगां करतात तेन्ना झगडीं करपाक पयले सुवातेर मंत्र्यांची नांवां येतात. म्हाका हाचें इन्फ्लुएन्स आसा, ताचें इन्फ्लुएन्स आसा, हांव हाचो पूत, हांव ताचो पूत म्हणटच जांच्या हातान पदवी आसा तांचे पूत धुवो आसात, तांणी कितेंय करूंक जाता काय? तांणी कोणाकूय मारूंक जाता, तांणी पिवोन भोवंक जाता, तांणी ड्रग्स घेवपाक जाता आनी मागीर पुलीस जरी तर आयले जाल्यार पुलिसांनी ओग्गी रावपाचें. कित्याक? तो कोणाचो तरी पूत आनी तो कोणाचो पूत ताच्या हातान झुट्टी आसा म्हाका ट्रान्सफर करपाक. असल्यो भिरांती घालून ही जागृताय एके भाशेन निवळून उडयल्ली आसा. तर भाव भयणीनो, आयज बागेवन पावलूय आमकां तेसलोनिकारांक चीट बरोवन उलो मारता जागृत रावपाक. कशे भाशेन तेसलोनिकारांक चीट बरोवन ताणें सांगलें की जी जागृताय तुमी सांबाळल्या त्या पासत तुमचे देवाचो आशिर्वाद आसा, तुमी बरें काम केलां आजून पासून, तर जागृत रावात आनी ही जागृताय सांबाळूंक बाराबर येयात, एकामेकाच्या आदाराक पावात, बाराबर मागणी करात. आमी तुमचे पासत मागणें करता, वडील कशे आमी तुमचे पासत मागणें करता, देवा लागीं मागता तुमचे पासत की ताणें तुमकां सदांच नितोळ शुद्ध निर्मळ तुमी ताचे मुखार आसचे खातीर. जेन्ना तुमचो सोमी येता तेन्ना हीच जागृताय तुमी दाखोवंक पावतल्यात, पवित्रतायेन तुमी जिवंक पावतल्यात आनी ही पवित्रताय सांबाळूंक जशें ताणें तेसलोनिकारांक उलो मारलो भाव भयणीनो, आयज आमकांय होच उलो. जरी तर आमी जागृत रावंक सोदता, जरी तर आमी जागृत रावन आमचें दायज आमचें घर सांबाळूंक सोदता, जेन्ना चोर येतात तेन्ना त्या चोरांक आमी धरून कुशीन बंद करूंक सोदता, जाल्यार बाराबर येवपाची गरज आसा, एकवटान येवपाची गरज आसा. आयज घडये जायते ग्रुप्स आसात आमच्या गोंयांत. आयज एकली आतां नव्यो नव्यो पार्टी घडये भायर सरतल्यो. जेन्ना एलिसांवांची जागृताय आतां सुरू जाल्या, एक पार्टी आतां एलिसांवांची जागृताय सुरू करतल्यात. कोण आपले कॅन्डिडेट आपण दितले कितें तुमकां, आपणाचो मॅनिफेस्टो आसा ते आतां मुखार घालूंक रावतल्यात. म्हणजे एलिसांव येव पासून ही जागृताय आतां सुरू आसतली. तर अशें जाता तेन्ना सारकें जागृत रावुया, बाराबर येवुया, एकवटान येवुया आनी एकवटान येवन जे चोर बाराबर येतात तांकां कुशीन उडोवया. आनी हे भाशेन आमची गिरेस्तकाय जी आसा, आमचें दायज आसा तें सांबाळुया. हेंच करूंक ह्या आल्ताराचेर आमचें जण एकल्याचें जिवीत उबारुया, आमचें दायज उबारुया, आमची बरी खुशी उबारुया आनी आमकां जी देणी देवान दिल्यात ती ह्या आल्ताराचेर हे मिसाचे भेटेन उबारुया.